मळगणेचे ग्रामसभेत आयआयटीच्या विशयावेल्यान बरोच बोवाळ जालो। सांग्यार येवपी प्रस्तावित आयआयटी प्रकल्पा आड ग्रामसभेत थारावूय पास जालो। ह्या थारावाक बऱ्याच लोकांनी तेंको दिलो। आयआयटीच्या विशयाचेर आपूण लोकां वांगडा उबो रावतलो अशें तळावो सरपंच राजेश गांवकारान सांगले। तशेंच खेळा मैदानाच्या विशयाचेरूय चर्चा जाली। वैजकी व्यावसायिक आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमा खातीर आरक्षण दियात एसटी, एससी आणि ओबीसी समाजान मागणी केल्या। आरक्षणाची मागणी घेवन तिनूय समाजाच्या फुडाऱ्यांनी आझाद मैदानाचेर धरणे आंदोलन केले। आरक्षण दिवपाक स्वताच्याच आदेशाची अंमलबजावणी करपाक सरकाराक अप्यास आयला। सरकारान जर आमकां न्याय दिलो ना जाल्यार तालुका पावण्यार आंदोलन करपाची शिटकावणी ताणें सरकाराक दिली। आमकां भीक नाका, आरक्षण लागू करून आमचो अधिकार आमकां दियात अशें तांचें म्हणलें। गोय वैजकी आणि दंत चिकित्सा महाविद्यालयाच्या पदव्युत्तर प्रवेशा खातीर आरक्षण दिवपाक सरकार अप्यासीत आसला देखून हे आंदोलन आसा। गोंयांत आशिल्ल्या फेरीबोट सिस्टमींत आधुनिकताय हाडपा खातीर देशांतल्या सगळ्यांत व्हड शिपिंग वेसल मॅन्युफॅक्चरिंग कंपनी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडाक न्हय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसायान भेट दिली। तशेंच फेरीबोटींग खातीर नवे तंत्रगिन्यान आनी हेर गजाली ज्यो गोंयच्या फेरीबोट प्रवाशांक खातीर फायद्याच्यो थारतल्यो हे विशीं पळोवणी आनी चर्चा केल्ल्याचें मंत्र्यान सांगलें। दोन टप्प्यांत मेळून येता ते 31 डिसेंबरा मेरेन राज्यांतल्या सगळ्या मायनिंग ब्लॉकांचे ऑक्शन जातले अशें उतर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें कोडलेच्या सेजाच्या कामगारांक दिल्या। कोडलेच्या सेजाचे 100 परस चड कामगार आयतारा सांखळे मुख्यमंत्र्यांक मेळ्ळे। कोडले मायनिंग ब्लॉकाचे जाता तितल्या बेगीन ऑक्शन करचे आनी आमच्या फुडाराचो विचार करचो अशी मागणी ह्या कामगारांनी मुख्यमंत्र्या कडेन केली। प्राथमिक शाळांतल्या शिक्षकांक वेंचणुकांच्या कामांतल्यान वगळून विद्यार्थ्यांक दर्जेदार शिक्षण दिवपा विशींच्या हालचाली सरकारान वेग दिला। ताचोच भाग म्हूण जिल्हाधिकाऱ्यांनी वेंचणुकेच्या कामां पसून नेमणूक जावपी शिक्षकांची वळेरी मागयल्या। तांचे सुवातेर हेर कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करपाची तयारी सुरू केल्या अशी माहिती सरकारी सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या। विद्यार्थ्यांची पटसंख्या उणी आशिल्ल्यान शाळांचे हेर शाळांनी विलीनीकरण करपा विशीं सरकारान शिक्षक पालकां कडेन चर्चा सुरू केल्या उपरांत ह्या विशयावेल्यान राज्यभरांत खवदळ पडिल्लो। खाजगी शाळां खातीर सरकारी प्राथमीक शाळा बंद करपाचो डाव सरकारान आंखिल्ल्याचो आरोप करीत विरोधी पक्षांनी सरकाराचेर टिका केली।
बागा बस स्टँडाचेर गोय पर्यटन उदरगत महामंडळा वतीन अचकीत पे पार्किंग शुल्क घेवपाक सुरवात केल्या। या प्रकाराक थळाव्या लोकांनी हरकत घेवन खर विरोध केलो। निमणे आमदार मायकल लोबो हाणें हस्तक्षेप करून हो वाद तात्पुरतो सोंपयलो। शेनवारा सांज वेळार हो प्रकार घडलो। बागा दर्या देगे वयल्या ह्या पोरण्या बस स्टँडाचेर पार्क केल्ल्या वाहनांकडल्यान जीटीडीसीच्या कर्मचाऱ्यांनी पे पार्किंग शुल्क घेवपाक सुरवात केली। प्रत्यक्षांत हो बस स्टँड आनी रस्तो गोय पर्यटन उदरगत विकास महामंडळाच्या कार्यक्षेत्रांत येना। ही सुवात कदंबा महामंडळ आनी भौशीक बांदकाम खात्याच्या रस्तो विभागाच्या कार्यक्षेत्रांत येता। तरी लेगीत थंय बेकादो पे पार्किंग सुरू आसा। थंय अचकीत जीटीडीसीन पे पार्किंगाच्या नांवा खाला पयशे खावपाचो यत्न केलो। हाका दुचाकी चालक आनी थळाव्या लोकांनी हरकत घेतली। ही सुवात जीटीडीसीची न्हय बस स्टँडाची आसा, तरी लेगीत पे पार्किंग शुल्क कित्याक वसूल करता असो प्रश्न थळाव्या लोकांनी केलो। अनुसूचित जमाती म्हळ्यार एसटी समाजाक आरक्षण दिवपा विशीं कायदेशीर प्रक्रिया चालू आसा। एसटी आरक्षण दिवपा खातीर सरकार सकारात्मक दृश्टीन विचार करता। फुडल्या 2 वर्सां भितर हे विशीं प्रक्रिया पुराय जावन आरक्षण मेळटलें अशें सभापती रमेश तवडकरान सांगलें। सरकारी नोकऱ्यो दिवपाक लेगीत कांय मर्यादा आसात। वेगवेगळ्या खात्यांत कितले लोक निवृत्त जाल्यात आनी कितले लोक निवृत्त जातले ते पळोवनूच नोकऱ्यो काडच्यो पडटात। गोंयांत रोजगार वाडोवपा खातीर खाजगी आस्थापनाचेरूय नदर दवरची पडटा अशें काणकोणचे आमदार आनी सभापती रमेश तवडकरान सांगलें। वांयगेडी गार्बेज प्लांटाचो प्रश्न हो हांव आमदार जावच्या पयलींच्यान आसा आनी हांव मुख्यमंत्र्या कडेन तशेंच मंत्र्या कडेन उलोवन हो प्लांट थंय जावचो न्हय असो यत्न करतलो अशें कुमार जुंवेचो आमदार राजेश फळदेसायान सांगलें। तशेंच पोरण्या गोंयांत तिसरी फेरीबोट हाडून दवरल्या देखून लोकांचो त्रास आतां कमी जातलो अशें फळदेसाय सांगता। जागो उपलब्ध जालो जाल्यार 70 मालांत रवींद्र भवन बांदून दिवपाचें आश्वासन कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेन दिलें। तेच बरोबर गांवगिऱ्या वाठारांत आशिल्ल्या ग्रंथालयांचो आंकडो वाडोवपाचें उतरूय तांणी दिलें। शुक्रारा पर्येची आमदार दिव्या राणी वांगडा बसका जाल्या उपरांत तो उलयतालो।
पर्यटना खातीर फामाद आशिल्ल्या कळंगूट वाठारांत थळाव्या लोकां वांगडा ल्हान व्हड गेस्ट हाऊस, रिसॉर्ट्स आनी व्हड 5 स्टार हॉटेलांय वाडत आसात. हाका लागून ह्या वाठारांत वीज पुरवण वारंवार खंडीत जाता अश्यो कागाळी थळाव्या लोकांक कडल्यान आयल्यात. हो प्रस्न कायमचो सोडोवपा खातीर सुमार 25 कोटी रुपया खर्च करून बांदिल्लो हो वीज उपकेंद्र 14 नोव्हेंबराक उच्च क्षमतेन सुरू करतले अशी माहिती कळंगूटचो आमदार मायकल लोबोन दिली. शेनवारा पुराय जाल्ल्या वीज उपकेंद्राच्या इमारतीची पळोवणी केल्या उपरांत तो उलयतालो. गोंयांत रोरो फेरी हाडली जाल्यार लोकांचो प्रवास करपाक आनी सोंपें जातलें अशें मत मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकरान उक्तायलें. मंत्री सुभाष फळदेसाय वांगडा कोचीन शिपयार्डाक भेट दिवन आयल्या उपरांत तो उलयतालो. तशेंच ह्या शिपयार्डांत आशिल्ली मेट्रो बोट जर गोंयांत हाडली जाल्यार पर्यटनाक आनिकूय वाव मेळटलो अशें मत लेगीत जितान ह्या वेळार उक्तायलें. ह्या दोनूय गजाली विशीं सरकारा कडेन प्रस्ताव मांडटले अशेंय जीत म्हणटा. दक्षिण भारतांत 2 म्हयने पुराय करून जनतेचो उपाट प्रतिसाद मेळिल्ली राहुल गांधी हांची भारत जोडो यात्रा 60व्या दिसा म्हळ्यार 7 नोव्हेंबराक सावन महाराष्ट्रांत सुरू जातली. नांदेड, हिंगोली, वासीम, अकोला, बुलढाणा ह्या महाराष्ट्रांतल्या 5 जिल्ल्यांत मेळोन 384 किलोमिटराचो प्रवास ही यात्रा करतले आनी महाराष्ट्रांत 14 दिसांचो राबितो 10 कॉर्नर सभा आनी राहुल गांधीच्यो 2 भव्य सभा लेगीत जातल्यो. राष्ट्रवादी काँग्रेसीचे अध्यक्ष शरद पवार ह्या यात्रेंत वांटेकार जातले, मात उद्धव ठाकरे ह्या यात्रेंत वांटेकार जातलो काय ना हे विशीं अजूनय सस्पेन्स आसा. फाटल्या 2 म्हयन्यांत ह्या यात्रेंत कितें मेळयलां हाचो थोडो नियाळ घेवपी महाराष्ट्रांत लागिल्ल्या तडव्या पावसाक लागून फुडल्या कांय दिसांनी गोंयांत कांद्याचे दर प्रति किल 100 रुपया वयर पावपाची शक्यताय आसा. कांद्या सयत बटाट तशेंच पालेभाज्यांच्या दरांतूय वाड जावपाची शक्यताय आसा. गोंयांत भोवतेक शेजारच्या महाराष्ट्रांतल्या नाशिकांतल्यान कांद्याची पुरवण जाता, पूण मॉन्सून हंगाम सोंपले उपरांतूय महाराष्ट्रांत तडव्या पावसाची नेट कायम उरला. ताका लागून कांद्याचें पीक पेड्डेर जालां. मॉन्सून सोंपल्या उपरांत थंयच्या शेतकारांनी परतून एकदां कांद्याची लागवड केली, पूण लागवडी खातीर कळाव जाल्ल्यान नवो कांदो बाजारांत येवप शक्य ना. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या वाडदिसा निमतान नामिबियांतल्या भारतांत हाडिल्ले एकूण 8 चितां मदल्या दोगांक आतां कुनो राष्ट्रीय उद्यानाच्या व्हडल्या आवारांत हाडून सोडल्यात. हे चित्ता भलायकेन बरे आनी सक्रिय आसात, तशेंच हांगच्या वातावरणांत ते बरे पैकी रुळ्यात. ह्या चित्तांक सप्टेंबर म्हयन्यांत मध्य प्रदेशांतल्या कुनो राष्ट्रीय उद्यानांत हाडून सोडिल्ले. तातूंतल्या 2 चित्तांचो क्वॉरंटायन काळ पुराय जाल्ल्यान प्रधानमंत्री मोदी हाणें खोस परगटायली. पशुपालन मंत्रालयांतल्यान ना हरकत दाखलो जारी केल्या उपरांत ताका व्हडल्या आवारांत हाडून सोडल्यात. हो व्हिडिओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें ट्वीट करून हाची माहिती सगळ्यांक दिली.
59व्या महाराष्ट्र राज्य हौशी मराठी संगीत आणि संस्कृत नाट्य सर्त, 17वी महाराष्ट्र राज्य बाल नाट्य सर्त आणि दुसऱ्या दिव्यांग बाल नाट्य सर्तीचो इनामां भेटोवण सुवाळो तशेंच नाट्य महोत्सव 5 आणि 6 नोव्हेंबर 2022 ह्या 2 दीस जातलो। महाराष्ट्र राज्याचे सांस्कृतिक वेव्हार संचालनालया वतीन फोंडेच्या राजीव गांधी सांस्कृतिक कला मंदिरांत शेनवारा 5 नोव्हेंबर 2022 दिसा ह्या महोत्सवांतली नाटकां सादर जातली, जाल्यार 6 तारखेक इनामां भेटवण सुवाळो जातलो। या कार्यावळीच्या कार्याध्यक्ष म्हूण महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक वेव्हार मंत्री सुधीर मुनगंटीवार हाजीर रावतले। तशेंच गोयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आणि कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडे लेगीत ह्या सुवाळ्याक हाजीर रावतले। पेडणे नगरपालिका वाठारांत ओल्या आनी सुक्या कोयराच्या संदर्भात कोयर वेवस्थापन खात्यान लोक जागृताय निर्माण करपाक सुरवात केल्या। फुडाराक रिजेक्ट तसोच इलेक्ट्रॉनिक कोयर लेगीत एकठांय करपाक सुरवात करपाचे आसात अशी माहिती मेळटा। वेगवेगळ्या तरेचो कोयर कशे तरेन एकठांय करप हाचेर पेडणे नगरपालिकेच्या वरवीं कार्यावळीक सुरवात केल्ली आसा। ह्या वेळार नगराध्यक्ष माधव सिनाई देसाय, उपाध्यक्ष तृप्ती सावळ देसाय आनी हेर नगरसेवक हाजीर आशिल्ले। गोंयांतल्या राजकीय संघर्षाक ड्रग कार्टेलाचे समर्थन आसा असो आरोप तृणमूल काँग्रेसीच्या 13 जाण डिमेलोन केला। गुळे वखदां आनी वाडट्या गुन्यांवा बद्दल केंद्रीय मंत्र्यांचे विधान, पर्यटन मंत्री ह्या सगळ्याचेर आड नदर करता अशें त्राजन म्हणटा। तशेंच रोहन कवटे जेन्ना विरोधक आशिल्लो तेन्ना ताणें कळंगूटच्या आमदाराचेर आरोप केल्ले, मात आतां सगळ्यांक बरें आसा अशी टिका त्राजनान ह्या वेळार केली। शेनवारा सकाळी पेडणे रेल्वे रुळाचेर एका दादल्याची कूड सापडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पोरसाकडेन पेडणे हांगा रावपी 52 वर्सां पिरायेचो रमेश गांवकर हाची ती कूड आसली। ही घडणूक रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी थळाव्या पुलिसांच्या नदरेक हाडली। फाटल्या कांय दिसांनी अश्यो साबार घडणुको ह्या वाठारांत घडल्यात। देखून फुडाराक अश्यो घडणुको घडच्यो न्हय हाका लागून रेल्वे टनेल लोकां खातीर कायमचो बंद करचो, तशेंच रेल्वे खात्यान लोकांच्या सुरक्षे खातीर हे पावल मुजरत उखलचें अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या। सांकवाळ पंचायतीच्या ग्रामसभेन वेगवेगळे मुद्दे लोकांनी उक्ताडार हाडले। कोयराची समस्या वाडपाक लागल्या हाचेर तोडगो काडटले अशें सांकवाळचो पंच नारायण नायकान सांगले। तशेंच बांदोळीच्या तळ्याची पळोवणी 15 दिसां भितर करतले आनी तळयेच्या सोबितीकरणाचें काम हातान घेतले अशें उतर उपसरपंच गिरीश पिल्लैन दिला। ह्या ग्रामसभेन मांडिल्ले सगळे प्रश्न सोडोवपाचो यत्न करतले अशें उतर सांकवाळचो पंच आनी उपसरपंचान सांगले। तशेंच ह्या ग्रामसभेन उत्कृश्ट लोकांचो प्रतिसाद आशिल्लो।
6 नोव्हेंबराक उत्तर आनी दक्षिण गोंयाचेर कांय सुवातींनी हळुवार पावसा सयत गडगड जावपाची शक्यताय आसा। ते उपरांत सादारणपणान 4-5 दीस सुके हवामान आसतले। फुडल्या 2 दिसांत उण्यांत उणें तापमान सुमार 2 अंश सेल्सियस डिग्री देंवपाची शक्यताय आसा, असो इशारो हवामान खात्यान दिला। वर्साचे निमाणे चंद्रग्रहण मंगळारा लागतले। 20 मिनटां खातीर राज्यांत ग्रहण दिसतले अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळ्या। चंद्र उदेते आदी ग्रहणाची प्रक्रिया सुरू जातली। गोंयांत सकाळी 6 वरांचेर सूर्योदयाच्या वेळा सावन सुमार 20 मिनटां खातीर हे ग्रहण दिसतले। दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, आशियान, उत्तर अटलांटीक महासागरांत आनी पॅसिफीक महासागरांत आसपावपी वाठारांत हे ग्रहण दिसतले। काँग्रेस पक्षान सदांच फटीची आश्वासनां दिल्यात, मागीर ती गरिबी उणी करपान आसूं वा वन रँक वन पेन्शनाची अंमलबजावणी आसूं, ह्या पक्षान जनतेक दिल्लें उतर केन्नाच पाळूंक ना असो आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें केला। हिमाचल प्रदेशान जनतेक संबोधीत करतना तो उलयतालो। मात भाजपान वन रँक वन पेन्शन दिवपाचें उतर दिवन ते पुराय लेगीत केले। देखून भाजप सरकार जी कितें आश्वासनां दितात ती पुराय केले बगर रावना हाचीच ही देख जावन आसा अशी तोखणाय लेगीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ह्या भायर केली। सप्तसूर म्युझिक अकादमीचो संवादिनी यज्ञ ही खाशेली कार्यावळ आयतारा फोंडेच्या राजीव गांधी कला मंदिरांत जाली। रियाजाचें म्हत्व उजवाडाक हाडपी ह्या महोत्सवांत अकादमीचे सुमार 40 विद्यार्थ्यांनी संवादिनीचें वादन केलें। सांजवेळार 5 वरांचेर यादस्तीक वितरण कार्यावळ आसतली आनी तातूंत सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे आनी नामनेचो तबला वादक आनी गुरू पंडित उल्हास वेलिंगकार मुखेल सोयरो म्हूण हाजीर आसतले। खेळामळा वयल्या सगळ्यान उच्च दर्जाच्या अर्जुना पुरस्कारा खातीर गोंयचे बुद्धीबळ खेळगडे भक्ती कुलकर्णी हांच्या नांवाची शिफारस जाल्या। निवड समितीन केल्ले शिफारसीक जर खेळा मंत्रालयान मान्यताय दिली तर बुद्धीबळ खेळगडे भक्ती कुलकर्णीक हो पुरस्कार फावो जातलो। तशेंच ह्या खेळा खातीर हो भोवमान मेळोवपी भक्ती हे पयले बायल मनीस थारतले।